बागीवन पावलून तेसोलिकारांक बरयलोले दुसरे चिटीची सुरवात. आमच्या देवा बापाच्या आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे एकवटांत आसलोले तेसोलिकारांचे पवित्र सोबेक ही चीट बरयतात पावलू, सिल्वान आनी थिमोत. देवा बापा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता कडची कृपा आनी शांती तुमकां. भावा भयणीनो, तुमचे खातीर सदांकाल देवाचे उपकार आठोवंक आमकां कायदो आसा आनी आमी तशेंच करूंक फावो, कित्याक तुमचो भावार्थ वाडत गेला आनी एकामेका सुरी तुमचो जोण एकल्याचो मोग चडत वेता. तुमी सोंसलोल्या दुमाळ्यांनी आनी कोश्टां दोगदां मदें जी सोंसणीकाय आनी भावार्थ तुमी दाखयल्यात ते विशीं देवाच्या पवित्र सोबेन उलोवंक आमी तुमची व्हडवीक सांगता. देवाचो निर्णय नितीचो म्हूण ही एक खात्रेची खुणा. ज्या देवाच्या राज्या पासत तुमी आतां कोश्ट सोंसतात तें राज बगूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर हें सगळें घडटा. आपले पदवेन आमचो देव सगळे तुमचे बरे निचेव शांती पावून आनी तुमच्या भावार्थाचो वावर संपूर्ण करूंक म्हूण आमी मागता. हे भाशेन आमच्या देवाचे आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवाक तुमचे सवे आनी तुमकां ताचे सवे मान मेळटलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सगल्या परजांक कळोवयात ताची कौतूक विस्मिता. म्हणुया, सगल्या परजांक कळोवयात ताची कौतूक विस्मिता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकांचे प्रितीम वयर देवाक सोद गितां गायात. जबाब: सगल्या परजांक कळोवयात ताची कौतूक विस्मिता. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोना गोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगटात तारण ताचें. जबाब: सगल्या परजांक कळोवयात ताची कौतूक विस्मिता. ताची मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोवयात. सगल्या परजांक कळोवयात ताची कौतूक विस्मिता. जबाब: सगल्या परजांक कळोवयात ताची कौतूक विस्मिता. परमेश्वर कितलो व्हड तो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताचें इतलें भें धरचें. जबाब: सगल्या परजांक कळोवयात ताची कौतूक विस्मिता. उद्गार. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. माथ्यू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फारिजियांनो, तुमचें कोता, कित्याक सर्गींचें राज तुमी मनशाक धांवतात. तुमी तातूंत भितर सरनात, न्हय म्हूण भितर सरूंक सोदतात, तांकांय भितर सरूंक दिनात. दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फारिजियांनो, तुमचें कोता, कित्याक एक नवो सीस करचे खातीर जळी मळी तुमी भोंवाडे मारतात
आनी कोण एकल्याक सांपडल्या उपरांत तुमचे परस ताका 2 पावट उदीक एमकोण फावो जायशें तुमी करतात. कुड्ड्या फुडारांनो, तुमचें कोता देव मंदिराच्यान कोणूय सोपूत घेत जाल्यार तें कांयच न्हू, पूण देव मंदिराच्या भांगाराचें सोपूत घेत जाल्यार तो रिणकार जाता अशें तुमी म्हणटात. आरे मुर्खांनो आनी कुड्ड्यांनो, कितें उदीक व्हरतें? भांगार वो भांगार पवीत जायशें करता तें देव मंदीर. तशेंच तुमी म्हणटात वेदीचें कोणूय सोपूत घेत जाल्यार तें कांयच न्हय, पूण वेदीचेर आसा ते भेटवणीचें सोपूत घेयत तो रिणकार जाता. आरे कुड्ड्यांनो, कितें उदीक व्हरतें? भेटवणी वो भेटवणी पवीत जायशें करता ती वेदी. तर वेदीचें सोपूत घेता तो तिच्यान आनी तिचेर आसा तितल्यांच्यान सोपूत घेता, आनी देव मंदिराच्यान सोपूत घेता तो तांच्यान आनी तांतून रावता ते देवाच्यान सोपूत घेता, आनी स्वर्गांच्यान सोपूत घेता तो देवाच्या सिंहासनाच्यान आनी ताचेर बसलोलो आसा त्या देवाच्यान सोपूत घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ क्रिस्ताच्या एकपोटान आसलोली तेसलोनिकांची पवीत सोबेक सोम्याचे नांवान उलो करून दिनवाशी मनान सांत पावलू ही चीट बरयता. सगळ्या कोश्टा दोगदांक फुडो करून सोम्याचेर बोरमोसो दवरून वाडलोली ही सभा देवाच्या राज्याक पुर्ती जातोली म्हूण हुस्कायता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू फारिसेवांची आनी धर्मशास्त्र्यांची चाली विशीं आनी हे चालीचो लोकांचेर वायट परिणाम जाता ताचे विशीं आपली व्हड खोंत दाखयता आनी कडक उतरांनी शिडकावणी दिता. फुडारी जावनूय सोपुता विशीं संवसारी म्हूण आपणाक ते वांकडी शिकवण परगट करतात. मोलादीक वस्तूंचेर चड लोक दिवचे बदलेक न्हय त्या वस्तूंचेर बोर घालून आपलो फायदो पळयताले हे फुडारी देवाचें नांव नाका त्या सुवातेर वापरून दुरुपयोग करतात. देवाचो जागो चोरून आपली बडाय दाखयतल्यांक जेजू नीट मारक दाखयता. तर आयज देवाचें नांव आनी देवाचो जागो देवाक दिवन खालतीकायेन पावलां मारूंक सोमी आमकां हुस्कायता. आंकवार मारयेन देवाचें नांव पुर्तेपणी आपल्या जिवितांत वापरून पयलो वयलो जागो देवाक दिलो, देखून तिका स्वर्गा आनी संवसाराची राणी म्हूण परगटली. तिच्याच आदारान आमची पावलां फुडें मारतना कोश्टा दोगता वेळार देवाचें नांव आमच्या वोंटाचेर दवरून तिका उलो मारून पवित्रपणान वाडूया.